ते म्हणटा की हांव आफ्रिकाक गेले आणि ते फॅशन शोन भाग घेतले आणि 4th विनर येयले ते आपूण खूश आहा म्हणटा, खूब खूश आहा म्हणटा की आपूण जिखून येयले म्हणून. मोर्जी हांगा आसात आणि हालींच विनीता शिरोडकर मिस डेफ इंडिया आणि मिस डेफ वर्ल्ड ह्या सर्तीन चवथे आयल्या आणि ताका शुभेच्छा दिवपाक खूब जाणां घरा येत आसात. ल्हानपणा पासून ते डेफ आसा आणि ताका ऐकपाक उलोवपाक येना. जेन्ना ताका 3 वर्सां 4 वर्सां जालीं तेन्ना ते आई बाबा इतलेच उलय आसले आनी कितें उलयना ते आई आनी बाबा हे 2 शब्द उलय आसले. मागीर ताका हांवें कितें केलें हितून घातलें बालवाडीन घातलें मोर्जी. ते बाई म्हणून लागली ताका म्हणली स्पेशली स्कूल आहा म्हणून लागली परवरी थंय ताका घाला म्हणली स्कुलान. हांगा ताका तितलें जमचें ना म्हणजे बालवाडीन कितें सांगलेलें कळचें बिळचें ना म्हणून. सो एकंदर त्याची आई जी आसा त्याची आई आमी त्याची आईचे जे एक बारीकशे गाडो आसा त्या गाड्या कडेन आमी आसात आणि ते दनपारां एक 3 सुमार हांगा येता आणि 3 ते राती 12 मेरेन हांगा ती काम करता. हांव आतां धाकटो असो हांगा मदल्या वाड्यार गाडो लायल्लो. म्हाका म्हाजो मिस्टर चलयल्लो पयलीं. आतां ताका 9 वर्सां जालीं तो हें जालें डेथ जालें. त्या उपरांत हांव चलयता आनी तेजेरच आमचें सगळें चलता. आणि तांचे एकूच मागणी आसा की सरकारा कडेन खंय तरी विनीता शिरोडकराक खंय तरी सरकारी जॉब दिवचे. वाड्या वयले म्हणटकच आमच्या वाड्याचे म्हणटा आमकां खूबच असो अभिमान कसो आनी आज ताणें खरेंच नांव काडलें. खरें आमच्या देशाचें नांव. कितें सांगूंक सोदता विनीताक जॉब ह्यो दिवपाकूच जाय अशें म्हाकाय दिसता. जॉब जाय ताका कित्याक तितली परिस्थिती तांची हें ना पूण तरी पूण ताणें बरें हें केलें न्हू. सावथ आफ्रिकेक वता म्हणजे पगार न्हू. खरेंच आमी प्रावड मुवमेंट आमकां आमी एज अ पेडणेकार आनी स्पेशली मोर्जेच्या गांवांतल्या लोकांक की तेणी आख्या देशांतल्यान रिप्रेझेंट करून संवसारान 4थे रँकिंगाचेर येयला. आमची पूर्ण प्रयत्न आसतलो की ताका गव्हर्मेंट सरकारी नोकरी मेळची. कित्याक म्हाका दिसता तेंच्या फॅमिलीन जस्टीस न्याय दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज जर देशाचें आमचें नांव वयर काडटा जाल्यार आमी सरकारान रावन सरकारा कडल्यान कितें तरी तांकांय मदत जावंक जाय हेची आमी काळजी घेतले आनी डेफिनेटली हे प्रायोरिटीचेर आमच्या कामाचेर आसतलें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.